पूण आज एक गोष्ट मोती आयली की आरटीओन आयजसून हेल्मेटा भायर सेंटर गार्ड म्हणटाय तोय कंपल्सरी करपाची गरज आसा. कित्याक म्हाका दिसता हे परिस्थितीन इट इज सो डिफिकल्ट. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली hurt yourself in places which is going to affect your life for a long. म्हाका दिसता केन्ना आवय गे म्हणटाय कितें जालें म्हणटा म्हाका दिसता आतां आज हे बायकाचेर वयता आसतना लोक भरपूर पाट आपल्या आवयचें नांव घेता आनी आपल्या दुखता म्हूण सांगता. कित्याक जेन्ना केन्ना दुखता तेन्ना आवयचें नांव येता आनी म्हाका दिसता हांव आज जेन्ना मुगे आवयचें नांव हांवें कितले पाट घेयलें ना जातले दिसांनी पूण तितले पाट आज 3 वर्सान घेयलें ना तितले हे जर्नीक हांवें 45 मिनिट्स आवय गे म्हणलें. PWD खातें गुंडाळून दवरचें, इंजिनियरांचेर क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करचो, कंत्राटदारान रस्त्याक गेल्लो पयसो खंय गेला तें सांगचें. विकासाक लागून जे आमदार काँग्रेसींतल्यान भाजपांत गेल्ले तांच्यांनी रस्त्याचे परिस्थितीचेर उत्तर दिवचें म्हूण आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकार उलयलो. सगळे जर पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी दिसता की सरकाराची जे PWD खातें आसा तें गुंडाळून दवरपाक जाय. जे ज्युनियर इंजिनियर जे नवे अपॉयंट केल्ले आसा की पयलींचे आसा जांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तांचेर पयलीं क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर जे कोणी हे रस्ते केल्याक करपाचे आशिल्ले 15 कोटी सँक्शन जाल्ले म्हापसा खातीर आनी पर्रा आनी ह्या गांवा खातीर हे 15 कोटी गेले खंय हाजेर आन्सर दिवचें पडटलें. पयलीं सांगिल्लें सरकारान चीफ मिनिस्टरांकूच सांगिल्लें की 4थी पर्यंत सगळ्या रस्त्या वयले खड्डे पुरयतले म्हणून. ही 4थी चवथ ह्या सरकाराची देवांक फटोवन, कामोळेच्या खुर्साक फटोवन, आमच्या देव बोडगेश्वराक फटोवन आनी महालक्ष्मीक फटोवन आज ते सपोज ती लोकांक दिल्ली देवाक दिल्ली सोडून BJPन गेले डेव्हलपमेंटा खातीर. पूण हो डेव्हलपमेंट 4 वर्सां जावं ना कित्याक हाजें उत्तर मायकलान दिवचें पडटलें, हाजें उत्तर डिलायलान दिवचें पडटलें. हे जे आन्सर आसा हे ह्या उडयो मारपी आमदारांनी ह्या उडयो मारपी राज्य मंत्री जाल्यार तांणी दिवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर.